कळंगूटचे रस्ते हे येरादारी करपाक खूप त्रासदायक जाल्यात। हे रस्ते सध्या अपघातांचे कारण ठरल्यात। कळंगूटच्या रस्त्यांची परिस्थिती इतली भयानक जाल्या की गाडयो चलोवपाक लेगीत भय दिसता। भौशीक बांधकाम खाते कळंगूटचे रस्ते दुरुस्त करपाक अपयशी थारला असो आरोप कळंगूट पंचायतीन केला। पळयात पुराय बातमी। राज्यातले पुराय रस्ते फोंडकुलांनी भरल्या। या फोंडकुलांक लागून दिसपट्टे अपघात जायत असता। कळंगूटच्या रस्त्यांची चाळण जाल्या। पर्यटकांक तसेच थळाव्यांक खूप त्रास सोंसचे पडटा। वयता थंय रस्त्यार फोंडकुला पळोवपाक मेळटा। कळंगूट हे पर्यटक थळ। हांगा जायते पर्यटक भोंवपाक येतात, पूण ह्या रस्त्यांक लागून तांकां पांय मोडून घरा वचचें पडटा। जाता तितले बेगीन हे रस्ते जाग्यार घालात। ह्या रस्त्यांक मंत्री निलेश काब्राल जबाबदार आसा असो आरोप कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान केला। पयलो इशू आमचो बॅड रोड्स इन कळंगूट। म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली आमी जनता दरबाराक गेलेले आनी जनता दरबारान निलेश काब्राल हो आमचो मिनिस्टर आसलो आनी आमी हे सगळे रस्त्याचे मांडलेले आनी म्हाका त्या दिसा तो इंजिनियर आसलो PWD इंजिनियर एकलो बेळगांवकार म्हणून, दुसरो AE आनी तिसरो JE आसलो। JE तो मोठो वालके। हे तिघांकय उबे केले आनी सांगले बाबा ते कळंगूटचे रस्ते सारखे जावंक जाय म्हणून, बिकॉज दे हॅव डग दॅट रोड, जायका पीपल हॅव डग दॅट रोड। आता जवळ जवळ 5-6 महिने झाले जनता दरबार जालो, आयजून पासून कांयच जावंक ना। वयल्यान आयज आतां रस्ते भितर येता आनी आमचे वॉर्ड मेंबर्स लायक सावंतवाडो फिलो हा, मागीर खोबरावाडो एनी हा आनी दुसरो खोबरावाडो स्वप्नेश आसा। सो ह्या वाड्याचेर आमकां खूब त्रास जाल्लेले आसा। आनी एक वाडो आसा तो नायका वाडो, जी आमची डेप्युटी सरपंच रिप्रेझेंट करता, थिचोरय त्रास जाल्लेले आसा। आता सावंता वाडो आमकां खूब त्रास जाल्लेले आसा, रस्ते भितर गेलेले आसा। वी कॉल आवर सेल्फ एज ट्युरिजम स्टेट। आर वी ट्युरिजम स्टेट? आयज चेडूं मोटरसायकली चलयता, रेंडे बायक, ती सामकी पांय मोडून पोत्तून आपणाच्या गांवघरा वयता आनी सांगता डोंट गो टू कळंगूट, कळंगूट इज बॅड म्हणून, द रोड्स आर बॅड। वाय वी हॅव टू सफर बिकॉज ऑफ दीट? वी पे टॅक्सीस, ऑल पीपल पे टॅक्सीस. Why we are giving half motherly treatment to Kalagut? You go to Arpara, you go to Parra, you go to Kandoli. All these roads are good, except Kalagut. Why? We have not done anything wrong with the state government. But why the state government is not doing this, even after telling Nilesh Kabral about it? As हे सगळ्याक निलेश काब्रालाक हे करता, निलेश काब्रालाक रिस्पॉन्सिबल दवरता की तेजे डिपार्टमेंट कांयच जायना, काम चालूच ना तेजें काम। Then these government officers are least bothered to listen to Nilesh Kabral. It's an open challenge to Nilesh Kabral that come to Kalangut and I'll show you the roads, what is happening. आमचे कालांगूट आता ट्युरिस्ट स्पॉट आता इतले तेणीने आमकां दवरला की आता सांगून आमच्या PWD मिनिस्टराक आमचेर कांयच नदर घालिना तो फॉर कालांगूट। तेणेन आतां आमकां तरी पळोवंक जाय आनी रस्ते सारके तरी करूंक जाय न्हू, मेंटेन करपाक जाय न्हू। एटलिस्ट कालांगुटाक तरी दी कितें NOC, सो दॅट कालांगूट तरी पंचायत वील मेंटेन इट, कितें तरी एलोकेट कर फंड आमकां। जशें आमच्या सरपंचान सांगलें, वॉर्ड मेंबरांनी सांगलें, पण अशें ना की ट्युरिस्ट हांगासर सफर जाता, पण आमचे लोकल जे भुरगीं आसात, पेरंट्स जेन्ना भुरग्यांक व्हरता पळय स्कुलांच्यान, तेन्ना सुद्दां तांकां प्रॉब्लेम जाता आनी ती आमकां फोन करून सांगता की अशें प्रॉब्लेम आसा आनी तुमी मातशें कितें तरी करात। स्पेशली म्हाज्या वाड्यार डोंगरपूर जंक्शन टू डॉल्फिन सर्कल हो सामको रोड खराब आसा। स्लो दॅट फॉर कळंगूट ट्युरिजम, बिकॉज जायकाच्या नांवार जो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो तेकाय लागून रस्त्यांक खुबशे त्रास जाल्ले आसा आनी आतांय पळय ते 7-8 वर्सां जाली ट्युरिजम आमचे डिक्लाइन जायत आसा बिकॉज ऑफ दीस बॅड रोड्स, बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू कम टू कळंगूट बागा लुकिंग एट द कंडिशन ऑफ द रोड्स। आनी जे जायकान ते आतां पळय परत येवन ते उदीक काडटा पळय त्या चेंबरांसून, तेका लागूनय परत रोड ते सीन जाता। GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।